नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। नुस्तेमारांचे बरे वायट जाल्यार जबाबदार बोटवाले कुटबंद मोबोर जेटीर डायरियान 5 सोंपले 160 मायज दुयेंती मुख्यमंत्र्यान केली पळोवणी फामिलींक 10 लाख अर्दे बोटवाल्यांचे। कामधेनू स्किमी गोंयकारांची फाट 3 वर्सांत गायो घेतल्याचो आंकडो 300 वेल्यान 21चेर दुयेंसां पातळटात म्हूण भायल्या गोरवांचेर बंदीचो परिणाम। पाळीव आनी भोवत्या सुण्यांविशीं सरकाराची पॉलिसी मंत्री म्हणटा सुण्यांन मनशांचेर जनावरांचेर हल्लो केल्यार मालक जबाबदार मालकांकडच्यान एफिडेविट। रस्त्यांची दशा प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराक एक्सटेन्शन बंद करात घरा धाडात इंजिनियरांचेरय एक्शन जाय कार्लोस म्हणटा मुख्यमंत्र्यान एक्शन घेवन दाखोवची। रेव्हेन्यू एलडीसी जॉबाक पयशे घेतात म्हणून विजयान केल्ल्या आरोपांची चौकशी करची उत्पल पडळेकार म्हणटा बाबुशाक विचारल्यार म्हणटा आस्क दॅट लेडी म्हूण जा। राष्ट्रीय वैजकी मंडळाचो जीएमसी 200 मेरेन एमबीबीएस सिटांक बावटो चालू शिक्षणीक वर्साक मान्यताय एमडी एमएस पीजी सिटांनी वाड मंत्र्याचे ट्वीट। जाणटेल्याचे एटीएम सॉप करून पयशे काडपाचो यत्न करतना खाप्याचो राख म्हापशां धरलो अरीफ सय्यदाचेर महाराष्ट्रांत 8 केशी पुलीस उजरायता। घराघरांतल्या 5 दिसांचे गणपतीचे विसर्जन घुमटां शामेळ ताळ गजरांत गणपती वर्साचे गंगेचे वाटेर आतां अनंत चतुर्दशी मेरेन सार्वजनीक गणपती। नुस्तेमारांचे बरे वायट जाल्यार जबाबदार बोटवाले कुटबंद मोबोर जेटीर डायरियान 5 कामगार गेले दुयेंतीचो आंकडो 160 मायज मुख्यमंत्र्यान कुटबंद पळोवणी केली सोंपिल्ल्या कामगारांचे फामिलीक 10 लाख भरपाय 5 लाख बोटवाल्यांचे 5 लाख सरकाराचे। जेटीचेर नितळसाणीक मुख्यमंत्र्याची ऑर्द हे आदीं जेटीचेर नितळसाणीक खंय नोटीशी गेल्ल्यो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान थळावे आमदार तशेंच हेर अधिकाऱ्यांसयत बुधवारा मोबोर आनी कुटबंद जेटीची पळोवणी केली। भायर पडिल्ल्या कामगारांच्या घराब्याक बोट मालकांनी प्रत्येकी 5 लाख रुपया दिवचे अशे आदेश दिल्यात। तशेंच सरकार कॉर्पस फंडांतल्यान 5 घराब्यांक 5 लाख रुपया दितलो अशी घोशणा केल्या। खंयच्याय कामगाराक बोटीर आसतना जीव वगडावचो पडलो जाल्यार मालकाक 25 लाख रुपया दिवचे पडटले असो नेम करपाचे लेगीत आदेश दिल्यात। कुटबंद जेटी वयलो जो 5 जाणांचो एक्सपायर्ड जाले ड्यू टू डायरिया ड्यू टू डिहायड्रेशन इन शॉर्ट हांवें एक्चुली आमदारान म्हाका हो इश्यू 2-4 दीस पयलीं कंटिन्युअसली तोय सांगतालो। हांव म्हजे बरोबर आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टर बाबा एलेक्स डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस डेप्युटी कलेक्टर फिशरीज डिपार्टमेंटाचे सगळे अधिकारी आमचे सरपंच हे सगळे जाण मेळून इन्स्पेक्शना खातीर हांगासर आयलो। जो इन्सिडन्स जालो ताच्या बद्दल हांव दुख्ख व्यक्त करता असो इन्सिडन्स परत जावचो न्ही पण अशा पद्दतीचे लेबर्स जेन्ना बोटीचेर वचून एक्सपायर्ड जाता आमी बोट ओनर आहा तोय रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या गजाली खातीर कारण ऑलमोस्ट ते ब्रॉड डॅट 2 जाण हॉस्पिटलांत पावले 3 जाण कितें तरी बाकीचे उरलेले अक्षरशः डिहायड्रेटेड जाल्ले आनी जो इन्सिडन्स जाला ताच्या खातीर आमी कॉम्पेन्सेशन बोट ओनरांनी कमीत कमी 5 लाख रुपया ताका पे करचे। आमच्या कडल्यान कॉर्पस फंडांतल्यान आमी 5 लाख रुपया पे करतले पण हाज्या फुडें अशा पद्दतीचे इन्सिडन्स आमी खपोवन घेवचे ना। तांकां सांगलें की हेज्या फुडें तांकां फायन 25 लाख रुपया तेंच्यांनी अशो इन्सिडन्स जालो चुकोन सुद्दां जाल्यार लेबरा खातीर पेमेंट करचो पडटलो बोट ओनरान पेमेंट करचो पडटलो। मजगती 25 लाख रुपया खूब व्हडलो आंकडो आसा आनी ह्या रकमे विशीं मुख्यमंत्र्यान परतून एक फावट विचार करचो अशें निवेदन दितले अशें बोट मालक सांगतात। सो त्याच बरोबर आम्ही आमचो PMSSY जी स्कीम आसा इन्शुरन्स स्कीम ताजे बद्दल आमी डिस्कशन केला की ते आमचे गोंयान जे पळय भायले
मायग्रंट लेबर येवन काम करता तांकां ती स्कीम मेळना. सो ताजेरूय तांणी पॉझिटीव रिस्पॉन्स दिला. पण जे 25 लाखाचे जे पळय कॉम्पेन्सेशन हाजे फुडें बुटकारांक सांगलां म्हाका दिसता तें चड हाय आसा. सो हाजे बद्दल आमी ताका एक रिप्रेझेंटेशन दितलें आनी तुमी जाल्यार कितें करपाचें, कारण वी कॅनॉट अफोर्ड, कारण आमी जेन्ना ट्रॉलर्स असे फिशरमॅन म्हणटा आमी, सो वी नो हाव वी आर अरेंजींग, आमी जे पयशे अरेंज करता ते कशें आनी कितें करून येता तें आमी चलयता आमची खबर आसा. आनी हातूंत भितर जर अनएक्सपेक्टेड जर अशें कितें जालें आनी ताका जर 25 लाख दिवपाची जर पडली जाल्यार म्हाका दिसता तो फिशरमॅनांनी ह्या धंद्यान फुडें उबे रावपाक शकपाचो ना. सो वी विल टेल हिम टू रिकन्सिडर हीज डिसिजन ऑफ 25 lakhs. इतले मजगती कुडबोणा कॉलेराच्या वाडट्या केशींच्या फाटभुंयेर शर्मिला मोंतेराक नुस्तें वेवसाय संचालक पदा वयल्यान काडून ती जापसालदारी IAS अधिकारी यशस्विनी बीक दिल्या. अंडर सेक्रेटरीन हे विशीं अर्द काडल्या. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. सरकाराचे कामधेनू स्किमीक दुधकारांचो रिस्पॉन्स सापूच ना. 3 वर्सांचो डाटा पळयल्यार गोरवां घेतल्याचो आंकडो 300 वेल्यान 21 पावला. भायल्या राज्यांतल्यान गायो हाडटाले तेन्ना लंपी सारकेलीं दुयेंसां पातळटात म्हणून बंदी घाल्ली. जानेर 2023 बंदी काडली. स्किमीची गोरवां रस्त्यार दिसल्यारय स्कीम बंद. फाटल्या 3 वर्सांत कामधेनू येवजणेंतल्यान गायी घेवपाचो आंकडो पडलो. डाटा पळयल्यार स्पश्ट जाता. पळयात डाटा. वर्स 2021-22 300 शेतकारांनी वट्ट 1739 गायी घेतिल्ल्यो. वर्स 2022-23 149 शेतकारांनी 729 गायी घेतिल्ल्यो. जाल्यार वर्स 2023 ते जुलय 2024 मेरेन फक्त 21 शेतकारांनी 137 गायी घेतल्यो. गोंयांत भायल्यान हाडिल्ल्या गोरवांक लागून लंपी सारकेली दुयेंसां पातळटा म्हूण सरकारान भायल्यान गोरवां हाडपाचेर बंदी घाल्ली. कामधेनूक फाट करपाचें हें मुखेल कारण जावये म्हूण दुबाव. सरकारान 19 नोव्हेंबर 2020 ते 28 जानेर 2021 मेरेन पयली बंदी घाल्ली. उपरांत 3 ऑगस्ट 2022 ते 31 जानेर 2023 मेरेन बंदी घाल्ली. आतां फाटल्या 3 वर्सांत गोंयांत लंपीच्यो कितल्यो केशी मेळ्ळ्यो त्यो पळयात. डाटा पळयल्यार वर्स 2021 ते 2022 लंपीची एकूय केस मेळूंक ना. वर्स 2022 ते 23 लागीं 37 केशी मेळिल्ल्यो. वर्स 2023 ते जुलय 2024 मेरेन 16 केशी सापडल्यात. वर्स 2023 ते आतां मेरेन एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटान राज्यांत लंपी दुयेंसाचें 55% वॅक्सिनेशन पुराय केलां. मंत्री निळकंठ म्हणटा कामधेनूची गोरवां रस्त्यार दिसल्यार स्कीम मेळची ना. जर कामधेनू रस्त्यार येयली जाल्यार आमी ती अटॅच करतले, तेजी सबसिडी रिकवरी करतले आनी तेका खंयचीच सबसिडी गावची ना. पशुपालन स्कीम आसूं जाल्यार आनी खंयच्यो स्किमी त्यो आहा त्योय गावची ना. इवन एक गाय समज आमी अटॅच केल्या आनी तेगेले बाकीच्यो णव आहा जाल्यार ते मिल्क इन्सेंटिव्ह पासून बंद करतले. ती दुधाची सबसिडी दिवची ना. हे गेल्या आठवड्यान CMच्या कन्सल्टंटान तेजे ड्राफ्ट केले आनी CMन आपली सायन मारून ती ऑलरेडी नोटिफाय केली. जालें आसतलें ना जाल्यार आयज क्लियर जातलें. CMA पर्यंत गव्हर्मेंटान सायन मारून नोटिफिकेशनां ऑलरेडी धाडली. म्हणजे ह्यो 2-3 जबाबदारी आहा. तेज्या बरोबर ही ज्यो कामधेनूच न्हू तर बाकीचे तेजे सगळे सबसिडी घेवन बाकीच्यो स्किमीच्यो पशुपालन आसूं ह्यो पासून दिसात जाल्यार तेंच्यो सबसिडी ज्यो एनिमल हजबंड्री तितकेय बंद जातले. मिल्क इन्सेंटिव्हसूय परत सांगता ती बंद जातली. आनी तेज्या बरोबर बाकीची जी जनावरां आहा रस्त्यार हेजेर आमी आतां बेगीन विचार करता की ज्यो रस्त्या पासून जे कितकेशेच एक्सिडंट जाले आनी लोक तेज्या पासून बळी पडटा हें जावंक जायना म्हणून तेजेय जाता ते बेगीन आमी विलेवाट लायतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. सरकारान पाळीव आनी भोंवत्या सुण्या खातीर पॉलिसी केल्या. सुण्यान मनशांक वा दुसऱ्या जनावरांचेर हल्लो केल्यार सुण्याचो मालक जबाबदार. मंत्री निळकंठ सांगता कोण हिंसक सुणी पाळटा तांणी जबाबदारी घेवपाची एफिडेवीट दिवची पडटली. विधानसभेत इश्यू तापले उपरांत नवी पॉलिसी नोटिफाय जाली. स्टेट डॉगचे आमी हें काडलां नोटिफिकेशन आयज फाल्यां येतलें ऑलरेडी नोटिफाय केलां. स्टेट डॉग आसा हेजी आमची पॉलिसी रोखडीच जातली. आनी पेट डॉग जे आहा जो अंजुना इन्सिडंट जाला अशें इन्सिडंट जावंक जायना म्हणून प्रत्येक जो पेट डॉग आहा तेणें आपल्या कुत्र्याची एफिडेवीट सायन करूंक जाय. ते आपलो कुत्रो तो रजिस्टर करूंक जाय.
जेणे करून तेजी फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली. जेन्ना तो पब्लीक प्लेसीर भोंवतलो जाल्यार ते चेन घालून भोंवप, तोंडाक मास्क घालून भोंवप, लोकांक पब्लीक प्लेसीर वचून लोकांक बरी जावंक जायना ही सगळी काळजी घेवपाक जाय. आनी तेज्या बरोबरूच ज्यो बाकीच्यो गोश्टी आसा की तेज्या कंपाउंडान सोडून भायर चावलो गेलो जाल्यार संपूर्ण जबाबदारी तेजी आसतली, तो दायलो आसतलो. तेज्या बरोबरूच एखादो कुत्र्याक कसो डिजीज जालें जावं आमचे रेबीज जालें जाल्यार तेणें ना लिपयता इमिजिएटली आमचे टेलिव्हिजन मिशनाक कॉन्टेक्ट करून ते एरिया डॉक्टर आमच्या हेल्थाक वयता आनी तेवूय समज तेणें मुद्दम तो डिजीज लिपोवन दवरलो जाल्यार तोवूय तेका लायबल आसतलो, तोवूय तितलो जबाबदार आसतले. म्हणजे जो कुत्रो जो मालक आसतलो तो मालक संपूर्ण कुत्र्या पासून कसली नुकसान मनशाक जाली ना दुसऱ्या जनावरांक जाली जाल्यार तो तेज्या बरोबर आसतलो. गोंयच्या रस्त्यांची दशा जाल्या ती सगळे इंजिनियरांक खबर. इंजिनियर फक्त पगार घेतात, कामां जायनात. रस्त्या वेले फोंडकुलांक कॉन्ट्रॅक्टर इंजिनियरांक जबाबदार धरपाचे मुख्यमंत्र्याच्या वक्तव्याचेर काल्लुसाचो हो रिस्पॉन्स. प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराक एक्सटेन्शनां बंद करात, ताका घरा धाडात. इंजिनियरांचेरय खंय एक्शन जाय. की विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी तितक्या जाणांक तेंच्यांनी ते रोड परत करून दिवपाक जाय. नाजाल्यार ह्या सगळ्या जाणांक ब्लॅकलिस्ट करतले सरळ. ते जर ते करून दिना जाल्यार आमचे इंजिनियर्स जे आहा पळय हांकांय शोकॉज ज्यो आसा ह्यो इश्यू करतले. रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करपा खातीर एक कमिटी काडल्या. I say that this is something which is shocking because the Chief Minister himself knows that the road's condition is assessed every day by the junior engineers, the AEs and the executive engineers on the ground. And they are the ones who know what is the condition of the road. I want to say one thing, the inefficient engineers must go home. These inefficient engineers are sitting and collecting pay at the end of the month. First person's head who should roll is the principal chief engineer, Mr. Parsekar, who is on extension and extension. Why should he be there in the chair if he cannot perform? If you roll the head of the principal chief engineer, everybody will fall in line. And across Goa, this is what I have seen myself. And if he cannot make sure that the roads are in good condition, it is time for him to pack up. And there is no reason for the government to claim that it is in public interest that they are giving him. What is the public interest? There must be some other interest which the chief engineer, principal chief engineer is getting an extension time and again. All this corruption which is going on will stop and our roads will be perfect as they were before. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याचे कचेरींत LDC जॉबाक पयशे घेतात म्हूण विजयान केल्ल्या आरोपाची चवकशी करची. उत्पल पर्रीकार उलयला. बाबुशाक कितेंय विचारल्यार खंय आस्क दॅट लेडी म्हणून जाप येता. बाबुशाचें ऑफिस कोण चलयता तें सगल्यांक खबर. मुख्यमंत्र्यान ह्या गजालीची तड लावची. BJPची खंय इमेज पेड्ड्यार जाता. एक म्हणजे बाबुशाच्या ऑफिसांतल्यान ते इरेग्युलरिटीज किंवा इलिगॅलिटीज जाता हे आश्चर्याची गजाल न्ही. म्हणजे तो सगळेच कितल्योश्योच गजाली इल्लिगल केले आसतल्यो आनी हाचो पाडो चीफ मिनिस्टरान एका बायपोलान सुद्दां सांगिल्लो. सो म्हणून दॅट इज नॉट सरप्रायझींग. पण हे कितें आसा पळय ते म्हणून इन्व्हेस्टिगेट जावंक जाय आनी ताचेर सारकें हे म्हणजे खरें काय रे. पणजेंतल्या लोकांक कोण ऑफिस चलयता बाबुशाचें सगळ्यांक खबर आसा. तो आस्क दॅट लेडी म्हणटा कितेंय काम आसलें. सो हे जातलें क्वायट पॉसिबल. म्हजे कडेन ताचो सोर्स ना पण आयकपाक आयिल्ले अश्यो गजाली जाता म्हणून. सो इट निड्स टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड. आनी भारतीय जनता पार्टीन बाबूश आनी जी नेगेटिविटी म्हणजे लागल्या पळय ताच्या खातीर हाच्या खातीर एक कावंटर जावंक जाय. म्हणून हे इन्व्हेस्टिगेट जावन चीफ मिनिस्टर शूड टेक स्ट्रॉंग एक्शन. आनी ते स्ट्रॉंग एक्शन घेतल्यार एवरीवन वील अप्रिशिएट. आता फुडें कदाचित चवथी उपरांत रिशफल जावपाचे चान्सीस एकदां उलोवन दाखयले. हांव केन्नाच्यान सांगता ही शूड बी ड्रॉप. के ऑल दीस नेगेटीव थिंग्स हे खंय तरी पार्टीक नुकसान दिता. सो शॉर्ट टर्म बेनिफीट कोणाचो कितें जाता म्हाका खबर ना. ऑल दीस नेगेटिविटी वील हॅव अ नेगेटीव इम्पॅक्ट. आनी म्हणून एक चीफ मिनिस्टर शूड टेक स्ट्रॉंग एक्शन अँड टेक वॉट एवर म्हणजे हे इन्व्हेस्टिगेट करपाक घेवंक जाय. हांव जाल्यार ताका काडून उडोवंक जाय केन्नाच्यान म्हणटा. इट वील बी पॉझिटीव थिंग. पीपल वील सपोर्ट इट.
राष्ट्रीय वैजकी मंडळाचो GMC 200 मेरेन MBBS सिटांक बावटो. चालू शिक्षणीक वर्सा ही मान्यताय मंडळान दिल्या. खेरीज वेगवेगळे PG, MD, MS अभ्यासक्रम, रेडिओ डायग्नोसिस, जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेट गायनेक, फार्माकोलॉजी आणि पीडियाट्रिक अभ्यासक्रमांनी सीट वाडोवंक मंडळान बावटो दाखयला. आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेचें ट्वीट. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. म्हापशा ATMांत एकल्या जाणटेल्याक फटोवन ताचे ATM सॉफ्ट करूंक सोदतना मुंबयच्या चोराक रंगे हात धरलो. जाणटेल्याचो वेळ बरो. 22 वर्सांचो अरीफ सय्यद म्हणटा तो मुंबयचो. ताचेर महाराष्ट्रांतय असल्यो अफरातफरीच्यो आनीक 8 केशी आसात. सध्या तो म्हापशें पुलिसेच्या ताब्यांत. उजरावप चल्लां. 5 दिसांची चवथ जाली. गणपती वर्साचे गंगेचे वाटेक लागले. ताळ, घुमट, श्यामयेच्या तालार, फोगाच्या गडगडांत गणपतीक भक्तिभावान निरोप. तरी चवथीचो सार्वजनीक मूड अनंत चतुर्दशी मेरेन आसाच. 5 दिसांच्या गणपतीच्या विसर्जनाची खिणचित्रां. सध्या आम्ही मोर्जी गावातील विठ्ठलदास वाड्यावरचा त्या ठिकाणचा जो समुद्र किनारा आहे, अरबी समुद्र, त्या ठिकाणी आम्ही जमलेलो आहोत. आमच्या गावातील अनेक वाड्यातील जे गणपती आहेत ते आज विसर्जनासाठी या ठिकाणी आम्ही आणलेले आहेत. आणि जवळजवळ आता अनेकशे गणपती जे आहेत ते गणपती रांगेमध्ये या ठिकाणी सध्या ठेवण्यात आलेले आहेत. त्यानंतर मग या ठिकाणी सार्वजनिक एक त्याची गाऱ्हाणं होणार आहे आणि गाऱ्हाणं झाल्यानंतर मग सगळ्यांच्या गणपतीच्या समोर त्या ठिकाणी नैवेद्य ठेवून त्यानंतर मग त्या ठिकाणी विसर्जन केलं जाणार आहे. आणि यासाठी हे जे विसर्जन आहे हे स्वतः प्रत्यक्ष आपला अनुभव घेण्यासाठी आणि पाहण्यासाठी हजारोच्या संख्येनं या ठिकाणी आपले देशस्थ आणि आपले विदेशी असतात या ठिकाणी भरपूर पर्यटक आलेले आहेत आणि गणेश भक्तही आलेले आहेत. प्रतिवर्षी हा असा सोहळा एक अविस्मरणीय असा हा सोहळा पाहण्यासाठी भरपूर गर्दी असते आणि तशीच गर्दी आज आपल्या ठिकाणी पाहायला मिळते. आतषबाजी चांगल्या प्रकारच्या ठिकाणी सुरू आहे आणि त्यामुळे एक वेगळं वातावरण, एक प्रसन्न वातावरण जे आमचे गावाबाहेर किंवा मुंबईमध्ये वगैरे मागचा मुद्दा या ठिकाणी येतात आणि हा आनंद त्या ठिकाणी लुटत असतात. तर एक चांगल्या प्रकारच्या एक सुवर्ण संधी एक आपल्या गावातल्या लोकांना मिळते या ठिकाणी. मडगांव पालिके फाटल्यान आदी नुस्त्या मार्केट आशिल्ल्या सुवातेर पार्किंग प्रकल्पाची 2015 बुन्याद घाल्ली. अजून प्रकल्पाचो पत्तो ना. सुवातेर कोयराचो डंप, कोयर उखरून प्रकल्प चालीक लावचो म्हणून लोक मागता. पार्किंग सुवात नाशिल्ल्यान मेन शारांत ट्रॅफिकाक आडखळी. मल्टी लेवल पार्किंग फॅसिलिटी उबारपा आशिल्ले वर्स जाले. आतां कितली वर्स जाले? 15th of September 2015 हांगा फावंडेशन स्टोन घायल्लो आनी तो फावंडेशन आसा तसो आहा. तेजे उपरांत रिटेंडर जालो आनी जायत भाशेन जाले, एक्सक्युजीस जायत आशिल्ले. आमी एकदां मॉक इनॉग्रेशन सुद्दां केलें थर्मोकॉलाचें एक मॉडेल करून. जी सुद्दां हातीन दिल्लो आसा, कावन्सिलान रेजल्युशन घेवन जी सुद्दां बांदपा दिल्लो आसा. पूण आज पासून ते खूंय पावले तें कांय खबर ना. लास्ट आमगे आयको येयल्लें की सॉयल टेस्टिंग केल्लें म्हणून. सो तेजे उपरांत कांयच ना. टेंडर जाला जाल्यार बीड्स येयल्या काय वर्क ऑर्डर दिला हें कोणाक कांयच खबर ना. 9 वर्सां जालीं म्हणजे आमकां आतां कॉन्सिलर जावन तुका हे 3.5 वर्स 1.5 वर्स उरला न्ही. पूण जेन्ना पळय आमी कॉन्सिलर जावचे पयलीं पयला पार्किंग प्रोजेक्ट तो स्टोन फोडलो 2015 कितें तरी. टेंडरा प्रमाणे थोड्यांक कोता येना, कॉन्ट्रॅक्टराक अशें म्हणून आयकल्लें आमी. पूण आतां ते जी सुडाक दिवन सगळें केल्लें आहा तरी आतां हेसान टेंडर भायर सरला. पूण म्हाजी मागणी आहा बेगीच्या बेगीन तें जाल्ले जाल्यार प्रोजेक्ट बरो पडटा. मुरगांवकारांक इतले त्रास जाल्या, बाजारकारांक इतले त्रास जाता गाडयां खातीर कळ्ळें तुका न्ही. आनी तितून हे रेंट कार, रेंट बायक ते तर प्रॉब्लम मडगांव चड हांव बोवा मारीत आसा. पार्किंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मारगांव पीपल, ऑल्सो फॉर द आउटसायडर्स. Nobody is against business, but business has to be managed and traffic also has to be managed. So double parking is going on. We have asked also for cameras to be put.
See, what is important today, that all effort is going into Panjim city. Very good, smart city. Why cannot Margaon become smart? आनी हो जर पार्किंग प्रोजेक्ट केल्लो जाल्यार खूब फायदेशीर जातलो आसलो. मडगांवकारांची मागणी आसा जाता तितले बेगीन हो पार्किंग प्रोजेक्ट जावचो म्हूण. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन सावी डायस. वाळपय उपजिल्लोधिकाऱ्याचे कचेरीची दशा, कापोत घालून पावस धुकल्ला. वाळपय पुलीस स्टेशन IRBची बिल्डिंगय डेंजर झोनात. थंय कितलेशेच अधिकारी लोक कामाक येवन वतात. कोणाचे तकलेर कितें पडत सांगू नजो. सरकारान लक्ष घालून खंय बिल्डिंगो जाग्यार घालच्यो. मामलेदार ऑफिस जे आसा जे आता डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस मामलेदार म्हणून ते नवी बिल्डींग त्या हॉटेलची ती डेप्युटी कलेक्टराची जी बिल्डींग आहा ती पुर्तुगेज टायमा वयली, आतांची न्हू ती. कळ्ळें. आमचे स्वतंत्र जाले आतां वर्सां जालीं आतां कितलीं. तेज्या पयलींची बिल्डींग ती म्हाका बी खबर ना कितल्याची. हांव तेन्ना शाळेंत वयतालो. कळ्ळें. हनुमान जालें वयर तेन्ना पासून ते आमी पळयता कितें. आनी ती बिल्डींग कितें जालां, बिल्डींग तशी बरी आहा ती, भिंती बीन तश्यो बऱ्यो आसतल्यो, पूण वयरसून तेजें तें जें आसा न्हू वयलें तें छप्पर आहा तें आनी खूब उंच आहा न्हू तें रिपेरींग करपाक खूब अशे त्रास आहा ते. कळ्ळें. तरी पूण कितें आतां न्हू तेंच्यांनी कापेत बी घातल्या कितें केलां, कित्याक सगल्यो फायली बिली तेज्यो गोवोरमेंटाच्यो आसता न्हू, भिजोवंक जायना म्हणून तेंच्यांनी ती केल्या. पोरू थोडें कितें पयल्या वर्सा कितें काम केलें ते बिल्डिंगेचें. पण म्हाज्या हिसपान ती एक तरी रिनोवेशन तरी तेजें करपाचें सारकें वयरसून कितें तरी करून तेका जाता जाल्यार पयलीं बिल्डिंगेचें हें पळोवंक जाय पयलीं कितली तेजी हें आसा ती. नवी बांदल्या एकदमूच बरी, पण ती पुर्तुगेज टायमाची न्हू ती आतां गोवोरमेंटा कडेन तें डिसिजन घेवंक जाय तेंच्यांनी ती एज अ मॉन्युमेंट म्हणून दवरपाची काय कितें. पोलीस स्टेशनाची बिल्डींग म्हाका दिसता ती म्हाज्या म्हायती प्रमाणे जातली तिका 70 बी म्हाका दिसता ती नवी बांदलेलीशी दिसता. पत्रे बित्रे तिचे हेजे आसा न्हू ते शिमिटाचे पत्रे ते मागीर बांदलेले अशें म्हाका लक्षांत येता तें. कळ्ळें. आतां सगळे कितें दिसान ती सगळें वाडटा न्हू, रहदारी वाडटा, सगळें वाडटा आनी स्टाफ वाडटा, तांकां बेश्टें भायर बसचें पडटा. तेन्ना ते वरांड्यान तेंच्यांनी हें करून तें हें केलां. तरी पूण ते ती हें केलें नवी बांदल्यार बरी, कित्याक 1+2 जर करीत जर. वाळपय हांगासरले 70 वाठारांतले जे डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस आसा ते पळयत जाल्यार फाटल्यान म्हणजे पळोवपाक शकता तुमी तेजी परिस्थिती पळयत जाल्यार ताका सद्या ताडपत्री घातलेली आसा. कारण म्हाका दिसता उदक येता भितर म्हणून तांच्यानी ताडपत्री घातला. तशेंच ही जी बिल्डींग आहा ती पोर्तुगीज कालीन बिल्डींग आसा. ही खूब वर्सां ओल्ड बिल्डींग ही आनी सद्या तिची परिस्थिती पळयत जाल्यार मातशी हें दिसता. कारण ताका ताडपत्री घालून सद्या धाकून दवरलेलें आसा कारण उदक येता आसतलें. तशेंच आनी एक दुसरी बिल्डींग आहा ती म्हटल्यार वाळपय सिटींतले पुलीस स्टेशन तेजी परिस्थिती तशीच आसा. तेजे पत्रे सिमेंटाचे पत्रे आसले कारणान थंयसरूय म्हाका दिसता गळटा. ताका लागून तेंच्यांनी थंयसरूय फूल ताडपत्री घातलेली आसा. स्टुडंटा खातीर 70 रुपये. अणजण पोलिसांनी फैयाज आलम म्हणटा त्या मूळ बिहारीक धरलो. 29 वर्सांचो फैयाज रावता शिवोले. एके 4 वर्सांचे चलयेचेर बलात्कार केलो म्हूण ताचेर आरोप. पोलिसांनी चवकशी चालू केल्या. सणा परबेक गांवां शारां भायर फापसल्ल्यो फामिली एकठांय येतात. फोंड्या तळावलीची भिंगी तळावलकार फामील अशीच. सणा परबेक सगल्यांनी एकठांय येवचें म्हूण हे फामिलीन ट्रस्ट केलां. अंदू गणपतीचें येजमानपण भिंगी कॅटरर्साच्या सुदेश भिंगी तळावलकाराक. भिंगी तळावलकारांच्या गणपतीचेर हो रिपोर्ट. श्रावण जेन्ना सुरू जाता तेन्ना पयलीं आमी बसका घेतात. म्हणजे श्रावणाचो कार्यक्रम जे आसा ते कशे पद्दतीन करचे आनी आमचे ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान आमचो भगवेश्वर देवाचो सोमवारचो उत्सव आमी करतात. विठ्ठल रखुमाई देवळान मंगळवारचो उत्सव करता. प्रत्येक सोमाराक हांगसर लिंग पुजलें वता. त्याच बरोबर गोकुळाष्टमीचो मोठो उत्सव हांगसर साजरो केलो वता. नागपंचमीचो उत्सव साजरो केलो वता. आनी हातूंत आमचे सगळे कुटुंब मोठ्या उत्सवान सहभागी जाता.
त्याच बरोबर नवरात्रीक गरबा डान्स आमी हांगसर करतात, जेणे करून आमचे कुटुंब एकठांय येवचे हो उद्देश हे आमच्या ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान आमी हे सगळे कार्यक्रम करतात. कारण आमचे जाणटेले आमकां सांगताले गोंयच्या भायर तुमी खंय चलात पूण गणपती पुजपाक म्हणटा ते हे मटयेनूच येवं जाय. हो आमचो मेन उद्देश, कुटुंब एकठांय उरचें. कारण आतां पळयशी जाल्यार सादारण घरान सुद्दां भाव सुद्दां वेगळे वेगळे रावतात, पूण आमचें कुटुंब म्हाका अभिमान दिसता. हांव भिंगी तळावलीकर ट्रस्टाचो अध्यक्ष, पूण म्हाका अभिमान दिसता आमचें भिंगी कुटुंब आज एकठांय एक कडेन सगळो सण साजरो केलो वता. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.